तेरेखोल गोल्फ कोर्साच्या प्रकल्पांत सरकारांतले क्रिस्तांव आमदार आनी मंत्री घुसपाल्यात. प्रकल्पाक थंयच्या क्रिस्तांव आनी लोकांचीच घरां आनी जमनी वतात. क्रिस्तांव आमदार मंत्र्यांक फुडें काडून क्रिस्तांवूच सोंपोवपाचें बीजेपीचें कारस्थान चल्लां म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आरोप केलो. क्रिस्ती आमदार मंत्र्यांनी तेरेखोलच्या लोकां बरोबर रावूंक जाय अशें म्हणत तेरेखोलच्या खाजगी रानां वाठाराच्या रिइन्स्पेक्शनाचेर राष्ट्रवादीन दुबाव उक्तायला. हे हांगासर जी 60-70 जी फॅमिली आसा तितलेय क्रिस्तांव हेतून एकूच दाखोवन येता की बीजेपीचो कम्युनल अजेंडा जे आसा ते क्रिस्तांव फुडें धरून क्रिस्तांव काबाल करूंक पावतात. जेन्ना प्रोजेक्टाचेर पासून उलोवपाक तेंच्यांनी क्रिस्तांव स्पोक्स पासूनच काडलो. जी तेंच्यांनी फॉरेस्ट दाखयलेली ओनर मागता रिइन्स्पेक्शन. म्हाका एक फॉरेस्ट मिनिस्टराक विचारूंक जाय असले रिइन्स्पेक्शन कितल्या एरियेचेर दितले प्रायव्हेट फॉरेस्टान. And I'm appealing to the Catholic MLAs supporting this government to bring pressure to see how our Catholic. I'm not again repeating. I'm not communalizing the issue. But तेरेखोल सगळे कायदेशीर आसा जाल्यार लिडिंग हॉटेलाक रातचे बाउन्सर कित्याक हाडचे पडले काय म्हूण राष्ट्रवादीचो प्रश्न. a model village requires bouncers in the night. Is this and was for this reason an ambulance given to take people into the hospital, break them in? तेरेखोलचा पंच आणि तेरेखोलची कुळ मुणकार संघटना म्हणटा आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन लोकांक विचारिनासतना प्रकल्प हाडलो. आता बीजेपीन प्रकल्पाक आनीक जमीन वाडोवन दिल्या. गव्हर्नमेंटान तांकां आमकां पयले कितले तांकां सुवात दिलेली रे ती 40,000 दिलेली कन्स्ट्रक्शन. येणेन कितली दिली रे? आणि 140 दिली. 1,40,000 1 लाख दिली. पंचायत बॉडी घेऊन एका हॉटेलान बसले आणि अशा कागदाच्या कुडक्यार रेझोल्युशन घेतले. ताचो मिन्यूट्स हांगा पंचायतीन कांय ना. भायले भायर तो कागदान कामतीन हांगा एका त्या रेझोल्युशनाचेर गोल्फ कोर्स पास केलो. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. आता पळोवया गोंयच्यो बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. ETDW ह्या संस्थेच्या तरणाट्यांनी मेळून बागा दर्यादेगेर पडिल्लो कोयर एकठांय केलो. आपूण कोयर करता तो साफ करप ही आपलीच जबाबदारी. सरकाराक नांवां दवरून कांयच फायदो ना. भायले येतात आणि कोयर करतात म्हणूपय चुकीचे म्हूण हे तरणाटे उलयतात. आमी हांगा येतात भोंवपाक कोयर आमीच करतात. लोकांक सांगूंक सोदता की कोयर करतात ते बरें आहा. कोयर जसो चड दिसलो की लोक म्हणटात सरकारान हांगा कोयर काडूंक ना अशें म्हणूंक जायना. MMCन सगळ्याक म्युनिसिपालिटीन पळोवंक गेल्यार साफ करपाक भायलेच लोक आसतात. आमकां सांगले जर साफ करूंक जाल्यार आमी आमकां लज दिसता आमी भायल्या लोकांक हाडटा सोशल नेटवर्किंगान. आनी गोंयांत 60% लोकांकडेन टॉयलेट आसात. उरिल्ल्या 40% लोकांक सरकारान टॉयलेट बांदून प्रधानमंत्र्याच्या स्वच्छ भारत अभियानाक हातभार लावंक जाय म्हूण आमदार मायकल उलयलो. मायकलान कलंगूट 35 नव्या टॉयलेटींचें उक्तावण केलें. Goa should be today 60% of the population have got toilets. 40% लोकांकडे आयज पासून टॉयलेट ना. हे 40% लोकांक हे 1.5 वर्सां भितर जे आमचे सरकाराचो टेन्युअर उरला 1.5 year उरला हे 1.5 वर्सां भितर हे 40% गोंयच्या लोकांक तुमी टॉयलेट बांदून दिवचे. हे माझे एक रिक्वेस्ट आमच्या सरकारा कडेन. तेजे खातीर स्पेशल कॉर्पोरेशन फॉर्म करचे बिकॉज दिस इज अ कॉल गिवन बाय द प्रायम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. लोकांचे प्रश्न सोडोवंक वावरात. जनसंपर्क वाडयात. शिवसेना गोंयांत प्रबळ राजकीय पक्ष म्हूण फुडें वयर सरतलो. मतां खातीर वावरूं नाकात. लोकांचे प्रश्न सोडयात म्हूण शिवसेनेचो फुडारी प्रदीप बोरकार उलयलो. शिवसेनेन बार्देस तालुका कार्यकर्ता मेळावो दवरिल्लो. फायदा घेऊन आपल्याला आपण सर्व शिवसैनिकांनी जर मनापासून कार्य केलं लोकांच्या समस्या सोडवल्या तर मला असं वाटते लवकरच या गोव्यात एक प्रबळ राजकीय पक्ष म्हणून आपण आपला लौकिक वाढू शकतो. लोकांचे प्रश्न लोकांच्या समस्या या सोडवणं आपल्यासाठी फार महत्वाचं आहे. तुम्ही एकदा त्या सोडवल्या लोकांमध्ये तुमचं एक प्रतिमा झाली की आपोआप तुम्हाला राजकारणातील सर्व तुमच्या या तुमच्यासाठी फार सोप्या असतील. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.